सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती सांखळेचो जो उत्सव आसा तो आमी 31 ऑगस्टाच्यान आमी तो 9 सप्टेंबर मेरेन मनयतले. हो उत्सव 10 दिसांचो आयिल्लो आसा. कोविडाक लागून 2 वर्सां खंड पडिल्लो आनी ताका लागून आमकां मोठ्या प्रमाणात मोठ्या उत्साहान जशें आमी वर्सांची वर्सां साजरो करताले तशा पद्दतीन आमकां तो उत्सव साजरो करूंक मेळ्ळो ना, कारण कोविडाक लागून खुबशे निर्बंध आयले आनी अंदू 42वो सार्वजनिक गणेशोत्सव सांखळे गणेशोत्सव समिती मनयता. ताका लागून आमी 10 दिसांचे वेगवेगळे मनोरंजनात्मक कार्यक्रम लोकांक भाविकांक दिवपाचे थारायल्ले आसा. आनी मेन म्हणल्यार मुखेल आमी जो भर दिला तो अंदू जे आमचे 10 दिसांचे कार्यक्रम आसा तातूंत आमी मुख्यत्वे माची जी आसा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची जी माची आसा ती आमी अंदू गोंयकारां खातीर उपलब्ध केल्ली आसा. कारण अशें खुबशे कडेन आमी पळयता की आमी भायल्या मंडळांक जे भायले जे कार्यक्रम करतात, भायली नाटकां जावं किंवा भायले संगीत कार्यक्रम जावं तांकां आपोवन आमी आमची माची दिता आनी तांकां कार्यक्रम उपलब्ध करून दिता. आमच्या गोंयांत अशे खुबशे कलाकार आसात. आमचे मंडळाचे म्हणणे अशें आसा, उत्सव समितीचे अंदूचे अशें म्हणणे आसा की जेन्ना जे भायले कलाकारां कडच्यान आमी जे करपाक शकतात ते गोंयकारां भितर ती कॅपेसिटी आसा. सो कित्याक आमी ह्या वर्सा मुख्यत्वे अंदूचो उत्सव आमी गोंयकारांच्या गोंयच्या कलाकारांक उपलब्ध करून दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ताका लागून आमी 10 दिसांचो जो उत्सव आसा तो 10 दीस वेगवेगळे कार्यक्रम आमी केल्ले आसा. तातूंत नाटकां आसा, तातूंत कोंकणी तशेंच मराठी दोन्ही तरेची नाटकां आसा, तातूंत संगीताचे प्रोग्राम आसात. ते भायर मिक्स आमचे जे आसा मुख्य म्हणल्यार आमचो 7 सप्टेंबराक जो आसा तातूंत आमी आमचे यशवंत देसाई आनी शंकरराव देसाई हांणी पुरस्कृत केल्लो ऑल इन वन धमाल एंटरटेनमेंट मनोरंज हो कार्यक्रम आसा तो आमचो 8व्या दिसा जातलो. तशेंच पयले 2 दीस चवथ आनी पंचम आशिल्ल्या कारणान पयले 2 दीस मोठे आमी प्रोग्राम कांय दवरूंक ना. 3ऱ्या दिसा आमचे देखाव्याचे अनावरण जातले. आमी अंदू एक आकर्षक असो देखावो उपलब्ध केल्लो आसा. ताजे नंतर दनपारां 3:30 वरांचेर सम्राट क्लब सांखळी हांणी पुरस्कृत केल्लो मिसेस सम्राट हो प्रोग्राम जातलो. आनी रातचे 9 वरांचेर दगडू सावदार हे धमाल मराठी अशे नृत्याटक वेगळ्याच पद्दतीचे नाटक नृत्याटक तातूंत नृत्य आनी नाटक अशे दोनूय आसा. अशा पद्दतीचे नाटक आसतले. ताजे नंतर 4थ्या दिसा तियात्र आमी मुख्य अशें आमचें एक आकर्शण आसता आमच्या गणेशोत्सवाचें म्हणल्यार आमी सगळे तरेचे धर्म जाती हाका भेदभाव दवरिनासतना मुद्दामून आमी आमचे जे क्रिस्तांव भाव आसा तांच्या आवडीचे तियात्र आमी उपलब्ध करून दिल्ले आसा. तशेंच 5व्या दिसा कीर्तन आसा. मागीर 6व्या दिसा आमचे कला आनी संस्कृती खातें आनी गोंय सरकाराच्या सौजन्यान आमकां लोकनृत्य उपलब्ध जाल्ले आसा. ते आमी 3:30 वरांचेर सादर जातले. ताजे नंतर रातचे 8:30 वरांचेर कोंकणी आनी मराठी भावगीत आनी भक्तिगितांचो असो सुंदर असो संगम प्रभा संगीत संध्या जे रविदास कानसेकर आनी सुकुरार हांणी पुरस्कृत केल्ले आसा. मागीर 7व्या दिसा आमचो जादूगार वेगवेगळे जादूचे प्रयोग आमचे धाकटे जी भुरगीं आसा तांच्या खातीर आसतले. शशीधरन गोपाला हांणी हो पुरस्कृत केल्लो आसा. मागीर रातचे त्याच दिसा कोंकणी नाटक गूड न्यूज हे आसतले. आनी परत आमचे जे धाकटे बालगोपाळ कलाकार आसा तांच्या खातीर लायन्स क्लब हांचे तर्फे वेशभूषा आनी रिकॉर्ड डान्स स्पर्धा आसा. मुद्दामून हांव सांगपाक सोदतां की दिवचल आनी सत्तरी तालुका मर्यादीत अशी ही वेशभूषा आनी रिकॉर्ड डान्स स्पर्धा आसतली. तातूंत 4 ते 8 वर्साचो ज्युनियर ग्रुप आनी 9 ते 14 वर्साचो सिनियर ग्रुप ही भुरगीं सहभागी जावपाक शकता. आनी त्याच दिसा रातचे हांवें येदो सांगला त्या प्रमाण मनोरंज हो ऑल इन ऑल एंटरटेनमेंट आसतलो. आनी 9व्या दिसा 8 सप्टेंबराक आमची धाकटी जी भुरगीं आसात प्राथमीक शाळेची गणेशोत्सव मंडळ आनी संस्कृत भारती हांणी पुरस्कृत केल्ले स्तोत्र पाठांतर स्पर्धा जातली.
ती सरस्वती आणि गणपती स्तोत्र पाठांतर स्पर्धा आणि त्याच दिसा सांजे 4 वरांचेर आमचो सत्कार समारंभ आसतलो आणि ह्या सत्कार समारंभात आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री हांच्या सौजन्यान आमकां लोकनृत्य पथक पुरस्कृत केल्ले आसा. सो तांचो खासा हांगा सादारणताचे 70 ते 75 कलाकार आसतले वेगवेगळे राज्यांतल्यान, राजस्थान, ओरिसा अशा वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान पथकां हांगा खासा गोंयांत येतली आणि सार्वजनीक गणेशोत्सवा भितर तांचें सादरीकरण जातलें. ताज्या नंतर रातचे 8:30 वरांचेर रोहिदास कालसेकर आणि सुकू रागा हे आमचे गीतचिंतक आसा, तांणी पुरस्कृत केल्ले यशप्रभा हांच्या तर्फे कोंकणी आणि मराठी भावगितांचे, भक्तिगितांचे अशे सुरेल असो एक नजराणो आसतलो. प्रभा संगीत संध्या जे आमचे नाट्य रसीक आसात, ज्यांना भावगीत भक्तिगितांची आवड आसा, तांणी मुद्दामून ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो. तशेंच मागीर 7व्या दिसा 6 सप्टेंबर ह्या दिसा शशीधरन गोपाला हांणी पुरस्कृत केल्ले जादूचे प्रयोग, जे फक्त भुरगीं अशी न्ही, जाणट्यां खातीर सुद्दां ते वेगळे पद्धतीचे मनोरंजन आसतले. आणि रातचे त्या दिसा धमाल कोंकणी विनोदी नाटक गुड न्यूज जे लक्ष्मी थिएटर्स मुळगांव दिवचल हांणी प्रस्तुत केल्ले आसा. आणि मागीर ताज्या नंतर 8व्या दिसा आमची सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाची सत्यनारायण पुजा आसतली आणि त्या दिसा सगळ्या भाविकां खातीर आमचो महाप्रसाद उपलब्ध आसतलो दनपारां 1 वरांचेर. आणि दनपारां 3 वरांचेर बरोबर लायन्स क्लब सांखळी हांचे तर्फे आमचे जे बाल गोपाळ कलाकार आसात, ल्हान कलाकार, तांच्या खातीर दिवचल आणि सत्तरी तालुका मर्यादित वेशभूषा स्पर्धा आणि रिकॉर्ड डान्स स्पर्धा आसतली. आणि वेशभूषेचे विषय आसा इतिहासीक आणि पौराणिक आणि 2 गटांनी ती वेशभूषा आसतली. 4 वर्सां ते 8 वर्सां आणि 9 वर्सां ते 14 वर्सां वेशभूषा आणि रिकॉर्ड डान्स स्पर्धा. फक्त इतलेच आमी सांगपाक सोदता की वेशभूषा आणि रिकॉर्ड डान्स स्पर्धा जी आसा ती फक्त बरोबर 3 वरांचेर सुरू जातली आणि ती डिले जावपा ना, कारण मुखार रोखडोच रातची 8:30 वरांचेर त्या दिसा मनोरंजन हो यशवंत देसाय आणि काका बिल्डर शंकर देसाय हांणी पुरस्कृत केल्लो ऑल इन वन एंटरटेनमेंट धमाल आणि हो आमचो मोठोसो कार्यक्रम आसतलो. मनोरंजन बाय साईदत्त कामत एंड टीम. ह्या प्रोग्रामा भितर मिमिक्री आसतली, डान्स आसतले, गाणी आसतली, सगळे तरेचे ऑल इन वन असो प्रोग्राम हो आसा. ताज्या नंतर 9व्या दिसा संस्कृत भारती सांखळी आणि गणेशोत्सव मंडळ हांणी आयोजीत केल्ली सांखळी मर्यादित जी प्राथमिक शाळा आसा त्या प्राथमिक शाळेतल्या भुरग्यां खातीर गणपती आणि सरस्वती स्तोत्र पाठांतर स्पर्धा. आणि त्याच दिसा बरोबर सांजे 4 वरांचेर आमचे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचो सत्कार समारंभ आसा. हातूंत भितर आमी वेगवेगळ्या परिक्षे भितर 10वीक जी भुरगीं पळय एक्सेल जाले तांचो आमी खासा भोवमान घडोवन हाडटा. तशेंच आमचे गौरव कृती आसता, गौरव सुवाळो जाता. 1-2 आमचे जे सांखळेची जी भुरगीं आसा ज्यांनी राष्ट्रीय मळाचेर आपलें नांव परजळायल्लें आसा तांचो सत्कार समारंभ जाता. आणि आमचे ज्येष्ठ असे 60 वर्सां वयले जे कार्यक्रम जे समाज सेवा आसा, ज्यांची सामाजीक मळार ज्यांची बरे असे उल्लेखनीय असे कार्य केल्ले आसा, 60 वर्सां वयले ज्येष्ठ नागरीक तांचो आमी सत्कार घडोवन हाडटा. स्थानीक आमदार डॉ. प्रमोद सावंत हांची उपस्थिती आसतली आणि तांच्या उपस्थितीत हो सत्कार समारंभ संपन्न जातलो. आणि त्याच दिसा रातचे 8 वरांचेर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सांखळी आणि इगल स्पोर्ट्स क्लब सांखळी हांणी पुरस्कृत केल्लो इगल मेलोडियस हो ऑर्केस्ट्रा आसतलो. आणि अशा पद्दतीन 9 दिसाचो उत्सव सोंपले उपरांत 10व्या दिसा निमाण्या दिसा आमची 11 वरांचेर महाआरती आसतली. आणि 1.5 वरांचेर आमचे जे देणगी कुपन विक्री सध्या चालू आसा त्या देणगी कुपनांचो निकाल त्या दिसा जातलो. बरोबर 4 वरांचेर दिंडी पथक आणि ढोल ताशांच्या गजरात गणपतीचे विसर्जन जातले. देणगीदार हितचिंतक हांणी खूब आमकां आदार दिल्लो आसा. आर्थीक तशेंच सगळे तरेचे पाठबळ तांचे कडच्यान आमकां मेळिल्लें आसा. आणि अशा पद्दतीन आमचो 10 दिसांचो सार्वजनीक गणेशोत्सव संपन्न जातलो. आणि हांव तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान आमचे सगळे जे भक्तगण आसा, जे आमचे नागरीक आसा सांखळेचे तशेंच सांखळे भायले
ताच्या लागीं मागता की ह्या प्रोग्रामाक मोठ्या संख्येन तुमी उपस्थिती रावची, सहभागी जावचे आनी आमचो जो हो 10 दिसांचो उत्सव आसा तो यशस्वी करपाक तुमी आमकां हातभार लावचो आनी सगळे तरेचे एंटरटेनमेंट आमी तुमकां दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो तुमच्या लागीं मागता की तुमी मुद्दम येवन ह्या कार्यक्रमाक सहभागी जावचे. आमी वेगळो तरेचो प्लॅटफॉर्म केल्लो आसा. धाकटे भुरग्यांक जावं, हायर सेकंडरी लेवल कॉलेज जावं, तांकां आमी अंदू घुमट आरती ही बिचोली आनी सतरी तालुका हे थेयल्ले आसा. एक्चुअली आमी घुमट आरती ऑल गोवा थेयता, पूण अंदू आमी भुरग्यांक फुडें घालपाक एक्सपोजर दिवपा खातीर आमी अंदू हायर सेकंडरी इन्वायट केल्ली आसा. 8 हायर सेकंडरी इन्वायट केल्ली आसा गोवा आनी सतरीची, आनी ती स्पॉन्सर करता माजी नगराध्यक्ष सुनीता वेरेकर. ती घुमट आरती जातली. मागीर तिसरे दिसा आमी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हेच्या हातीन आमी देखावाचे उद्घाटन करतले. मागीर आमी ड्रामा जावं, कॅरेक्टर जावं, आमचे वेगळे वेगळे कार्यक्रम आमी सांगलेले आसा. आमी 9वे दिसा लॉटरी जी आमी 10,000 लॉटरी काडला, ते 10,000 लॉटरीचो ड्रॉ जातलो आनी त्या लॉटरीच्या ड्रॉ आमी आमचे DYSP बिचोलचे सागरे एकलोस्कर सर आसतले, आमचे सापेचे CEO आसतले, WRT इन्चार्ज विनोद भंडारी आसतले आनी आगार सर वॉटर डिपार्टमेंट आसतले. अशें हांकां आमी आपयला गव्हर्मेंट बॉडीज आनी तेंच्या हातीन आमी ड्रॉ काडटले 9 तारखेक 1:30 सुमार. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.